आयच्या ह्या दबाज्याचे मुखेल सोयरे मारियो बाब मेनेझीस, तसेच तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष अगुस्तीन तेमूद, मेंबर सेक्रेटरी अलेक्झांडर, व्हायस प्रेसिडेंट विलियम, हांगासर जे पुरस्कार मानकारी आसात ते सगळे, आनी तशेंच हांगासर एकठांयल्या म्हज्या भाव आनी भयणांनो, पयले सुवातेर हांव आयज जांचो भोवमान जातलो 28 कलाकारांचो भोवमान जातलो, ह्या कलाकारांक काळजांतली परबीं दिता. कित्याक तुमी फाटले फुडले चिंतिनासतना आपल्याक फायदो जातलो वा ना हाचेर नदर मारिनासतना तियात्र मोडार तुमी आयले, तियात्र हाचें दायज तुमी राखून दवरले आनी ताका उंच दर्ज्यार व्हरपाक तुमी प्रयत्न केले. त्या खातीर पयले सुवातेर तुमकां परबीं आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. खरेपणी हो जो आयज तुमचो सत्कार जाता तो सत्कार तुमचो करून तुमचेर कोणूच उपकार करिना. उपकार करिना इतल्याच कारणाक लागून तो तुमचो हक आसा. जाणें तियात्राचेर कार्य केलां ताका रिकॉग्निशन मेळपाकूच जाय. आनी 125 वर्सां हो समारंभ मनान धरून आयज हो तुमचो भोवमान जाता, ही एक खरेंच खोशेची खबर. 125th anniversary of Theatre Celebration Committee आणि Theatre Academy of Goa आणि Directorate of Art and Culture ही सगळी मेळोन ह्यो कार्यावळी माचयेर हाडटा. पयले सुवातेर हो सत्कार करप, तियात्र कलाकारांक भोवमान करप हे फक्त आदी केन्नाच जावंक ना. कित्याक आख्खें गोंयभर 12 तालुका आसात. 12 तालुक्यांनी हे प्रोग्राम जातात. मुंबईन जाले सो अजून पर्यंत बॉम्बे एक प्रोग्राम जाला, आनी एक जावपाचो आसा. सांगे सावर्डे केपें जालो, पोंदा जालो, पेरणे जालो, बार्देस जालो. बार्देसान 2 दीस जाले. आयज वास्को सालसेतान हो 3रो दीस, फाल्यां 4थो दीस. इतले आसोन सालसेतचे जे कलाकार आसा ते सोंपोंक ना. आनी त्या खातीर आमकां दिसता आनीक 1 दीस नाजाल्यार 2 दीस परतून हांगासर उरलेल्या कलाकारांचो सत्कार करचो पडटलो. आतां तुमी म्हणटल्यात 4 दीस करून मदें बंद कित्याक, मागीर कित्याक? खरेपणी आमच्या कलाकारांनी आमकां तांची माहिती दिवपाक जाय. आमी तर तांकां कन्सिडर करतले, एक कमिटी आसा, ही कमिटी तर तांकां कन्सिडर करतले जाल्यार तांच्या वावराची तांणी आमकां माहिती दिवपाक जाय. तांचो जल्म, जल्माची तारीख, ते केन्ना त्या माचयेर चडले, तेणी तियात्र माचयेर कितें कितें केलां हें आमकां बरोवन दिवपाक जाय. आनी जाय त्या कलाकारांनी, अदीक करून 60 कलाकारांनी तें दिवंक नासलेल्या कारणान इतले लोक अजून पर्यंत, इतले कलाकार अजून पर्यंत रिकॉग्निशन मेळनासतना उरल्या. आमची मत आसा की चडांत चड कलाकारांक जे डिजर्विंग आर्टिस्ट आसा तांचो सत्कार जावंकूच जाय. आनी त्या खातीर आनीक 2 दीस, आनीक 1 दीस जाता बरें आहा, नाल्यार 2 दीस पर्यंत आमी करून हो आख्ख्या सालसेतान जे कलाकार आसा तांचो भोवमान जातलो. हें कितें दाखोवन करता? जरी तर सालसेत सारक्या तालुक्यान 5 फावट वा 6 फावट असलो समारंभ जाता म्हळ्यार सालसेत तियात्रिस्तांची एक खण जावन आसा, एक वाठार जातून तियात्रिस्ट जियेतात, तियात्रिस्ट वयर सरतात, तियात्राक वयर दर्ज्यार व्हरता. म्हाका दिसता आनी खंयच्याच तालुक्यान गोंयच्या हें घडटाशें. हो एक आमचो मेजर प्रोग्राम जो आख्खें गोंयभर जातलो. त्या शिवाय
125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी आणि जायते कार्यक्रम मांडून हाडल्या आणि ते कार्यक्रम असले आसा जे 125 तियात्राची वर्सांचो उगडास फुडले पिळगेक राखून दवरतले. आणि हे कार्यक्रम म्हळ्यार एक पयले सुवातेर आमी तियात्राची डॉक्युमेंटरी तयार करपाचें आसा, काम चालू जालां. आणि हे डॉक्युमेंटरी वरवीं तियात्र कसो जालो, केन्ना जालो, कसो तो फुडें सरलो, कसो वयर सरलो, हे सगळें ते डॉक्युमेंटरीन आसतलें. त्या शिवाय आमी 2 कॉमेमोरेटिव्ह वॉल्युम्स, 2 पुस्तकां परगट करपाचें आसा. पयलें पुस्तक जे तियात्रीस आयज आमचे मदें ना, जे तियात्रीस अंतरल्यात, त्या तियात्रिस्तांचे सगळे तियात्रिस्तांचे जिवीत एका पुस्तकान येतलें. आणि दुसरें पुस्तक जे तियात्रीस जिवे आसात तांचे जिवीत दुसऱ्या पुस्तकान येतलें. त्या खातीर ही 2 पुस्तकां भोव महत्वाचीं आसा. कित्याक तांचे वरवीं 2017 वर्सा पर्यंत जे तियात्रीस आमचे मेलेत आनी जे तियात्रीस जिवे आसात त्या सगळ्या तियात्रिस्तांचे लायफ, तांचे जिवीत त्या पुस्तकांचेर आसतलें. आनी त्याच खातीर आमी मागलेले, तुमी पळय रिकमेंडेशन फॉर्म्स दिता ते सगळ्यांकूच आमी ह्या सत्काराक हे करूंक शकना, आपोवणें करूंक शकना, कित्याक तेका एक क्रायटेरिया आसा. आनी क्रायटेरिया म्हटल्यार तिवूय हांव तुमकां सांगता, कित्याक जाणा जावपाक अदीक गरजेचें. आमी खंयच्या तियात्रिस्तांक सिलेक्ट करता हो भोवमान करपाक. पयले सुवातेर 2 तरांचे तियात्रीस आसा, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल. कमर्शियल म्हटल्यार जे आमी प्रोफेशनल म्हणटा, आनी नॉन कमर्शियल म्हटल्यार जाणी आदी गांवांनी तियात्र करताले, जे लोक गांवांनी तियात्र करताले आनी जे लोक कला अकादेमीचे आनी तियात्र अकादेमीचे स्पर्धांनी भाग घेता, हो एक ग्रूप. दुसरो ग्रूप कमर्शियल तियात्र म्हळ्यार हे जे आमचे तिकेटी लावन, जशे परी मारियो मिनेझेसांक आगुस्तीन बाब तुमचे समोर हाडटा ते तियात्र जावन आसा. आतां नॉन कमर्शियल तियात्रिस्तांक वेंचून काडपाक जाणी गांवांनी तियात्र केल्या, ताणें 2 तियात्र पासून तर बरयल्या, 2 तियात्र बरोवन गांवच्या भुरग्यांक शिकोवन माचयेर हाडल्या, तसल्या मनशाक आमी हांगा सत्काराक आपोवणें दिलां. तेच परी जे कॉम्पिटिशनाक भाग घेतात, ज्या कलाकाराक 2 पुणी इनाम मेळ्ळ्यात, इनाम मेरिट सर्टिफिकेट न्हय, इनाम मेळ्ळ्यात, तसल्या कलाकारांक आमी हांगासर सिलेक्ट केला. आनी जे पॉप्युलर तियात्रीस आसा, जांकां सगळो वळखता, तांकां तांच्या नांवा वरवीं, तांच्या कार्या वरवीं एक आमी जनरल एक रूल केल्ली, जाणें 20 वर्सां तियात्र माचयेर काम केलां, तांकां आमी सिलेक्ट केलें. कांय लोक 20 वर्सां नासलेले आसात. इतल्याच कारणाक लागून जाणी थोड्याच काळान नांव खूब वयर हाडलां, तियात्र माचयेक बरेंच योगदान दिलां, तांकांय आमी कन्सिडर केलां. आनी त्या खातीर आमचो जो प्रोसेस आसा तो सारको ट्रान्सपरंट आसा. हांव एकलो खंयच्याच कलाकाराक वेंचून काडिना. 5 जाणांची 6 जाणांची कमिटी आसा. ते कमिटीन हांव आसा, प्रेसिडेंट ऑफ टीएजी बाब आगुस्तीन तेमूद आसा, वायस प्रेसिडेंट विलियम फेर्नांदीस आसा, प्रिन्स जेकब आसा, रोज फन्स आसा आनी प्रेमानंद लोटलीकार आसा. आतां हे एकठांय जावन हे डिसिजन घेता. आनी त्या खातीर कोणें दिसतर अशें म्हटलें, कित्याक हांवें आयकलां थॉमासीन आपणाक जाय तें करता, हें हांव तुमकां क्लियरली सांगता, थॉमासीन आपणाक जाय तें कांयच करिना. हांव पयले सुवातेर सगळ्या तियात्रिस्तांक वळखना पासून आनी जाणी आपलें कार्य त्या रिकमेंडेशन फॉर्माचेर दाखल केलां, तें कमिटी मानून घेता आनी हे परी हांकां सिलेक्ट करता. भाव भयणानो, आनीक एक आमची व्हड म्हत्वाची येवजण म्हटल्यार
तियात्राची 125 वर्सां जाताना ताचो उगडास कसो एक आमी पोस्टल स्टॅम्प रिलीज करपाचे आसा. चड करून आमी तारीख दिल्या ही पोस्टल स्टॅम्प सोंपेपणी मेळना. तुमी जाणात न्हू तिकेटी हेचेर मारता त्यो पोस्ट लेटराचेर मारता त्यो 125 तुमी पयले आसतले गांधीचो फोटो आसता गांधीच्या नांवान आनी कोणाचे फोटो आसता तेंच्या नांवान. पूण ही तिकेट येतली 125 वर्सां तियात्राचो उगडास असो म्हणून एक स्टॅम्प येतली आतां. आनी ही स्टॅम्प ही तिकेट आमी जाता जाल्यार 17 एप्रिलाचे ज्या दिसा खरेपणी 125 वर्सां तियात्राक भरता त्या दिसा आमी ती रिलीज करपाक थारायला. इतलेंच न्हय आनीक एक महत्वाची कार्यावळ आसा. हांव मागता तुमी सगळ्यांनी ते कार्यावळीक हाजीर जावचे. 3 दिसांचे आमी तियात्राचे एक्झिबिशन करपाचे आसा. तियात्राचे एक्झिबिशन म्हणल्यार एक्झिबिशन ऑफ तियात्र आर्टिफॅक्ट्स. ज्यो वस्तू ज्यो मॅन्युस्क्रिप्ट जी पुस्तकां ज्यो सीडीज ज्यो कॉस्ट्युम्स आनी कितें जे तियात्र रिलेटेड ज्यो वस्तू तियात्रांनी हे केल्या तांचे एक्झिबिशन 3 दीस जातले. 6, 7 आनी 8 मार्च रवींद्र भवन मारगांवांतून. 3 दीस कार्यक्रम आसतले बरे कार्यक्रम आसतले नाचाचे त्या शिवाय तियात्र आसतले. हांव मागता तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी आमच्या तियात्रिस्तांनी तांच्या जिवितांत कितें जोडलां तें पळोवचें. आतां तुमी मारियो मिनेसाक फकत तियात्र स्टेजीर पळयता पूण ताणें कितें केलां तें घडये तुमकां खबर आसची ना. तुमी तियात्रिस्ट म्हणून जाणा तो. पूण जेन्ना तुमी तें एक्झिबिशन पळयतले त्या एक्झिबिशनान तो आपणाची पुस्तक आपणें जे कितें बरपावळ केल्या जी पुस्तकां छापल्या जे एवॉर्ड्स मेळवल्या जी कॉस्ट्युम्स उजार केले हें सगळें तातूंत दाखोवन जातलें. हें सगळ्या तियात्रिस्तांचें जातलें आनी त्या खातीर तुमी येवन पळोवप आनी तियात्रिस्तांक मान दिवप म्हाका दिसता हें खूब म्हत्वाचें जाता. आनी चड वेळ घेनासतना तुमी म्हणटात आयज मारियो मिनेझीस चीफ गेस्ट आमी कित्याक हाडला. तुमी मारियो मिनेझीसाक एक तियात्रिस्ट म्हणून वळखता. मारियो मिनेझीस आपल्या चालू जिवितांत कितें हें बहुत थोड्यांक खबर आसतली. तो फकत तियात्रूच करिना. तो आपल्या चालू जिवितांत एमपीटीन एक स्टॅब्लिशमेंट ऑफिसर म्हणून नोकरी करता. आनी अदीक करून काल आमी डॉमिनिक क्वेलो काडलेलो. आयज आमी मारियो मिनेझाक हाडला. इतलेंच आनी फाल्यां आमी एंटनी सेनाक हाडटले. इतलेंच दाखोवन करपाक आमच्या तियात्रिस्तांनी जे आपल्या जिवितांत कार्य केलां तेंवूय तुमचे मुखार वचपाक जाय. कित्याक आमी दोतोरांक कोणूय दोतोर म्हटलो ताका सलाम करता, कोणूय मॅनेजर म्हटलो ताका सलाम करता, कोणूय बऱ्या पोस्टार आसा जाल्यार ताका सलाम करता. होच सलाम तुमी तियात्रिस्तांकूय दिवपाक जाय जे तियात्रिस्ट फक्त तियात्राचेर न्हय पूण आपल्या जिवितांत पर्यंत बरें कार्य करता. तातूंतलो एकलो मारियो मिनेझीस आयज तुमचे मुखार आसा. मोगाळ भावांनी भयणांनो, तुमी सदांच तियात्राक आदार दिला. तुमी तियात्राक येता म्हणून तियात्र फुडें वेता. अजून पर्यंत गोंयांत जायते नाट्य प्रकार आसा. कोंकणी नाटक आसा, मराठी नाटक आसा, इंग्लीश ड्रामा आसा आनी तियात्र आसा. ह्या सगळ्यांक सोर केले जाल्यार तियात्राक जो पळय लोकांचो आदार आनी सपोर्ट आसा तो आनीक खंयच्याच नाट्य प्रकाराक ना. आनी त्या खातीर तियात्र हो एक गोंयची स्टेज म्हटल्यार फट जावचें ना. आनी त्या खातीर हें घडटा कित्याक? हें घडटा तुमकां लागून. तुमी तुमचो आदार दितात म्हणून हांव सजमतां तुमी सदांच तुमचो आदार चालूच दवरतले. आनी आनीक फावट जे आमचे पुरस्कार मानकारी आसा तांकां परबीं दिवन ही म्हजी 4 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.